जवळजवळ 10 लाख लोक मेले, 1.5 करोड लोक खंयसर तरी बेघर जाले, 55,000 हिंदू, सीख, जैन महिलांचेर अत्याचार जाले आणि हे सरकारी फिगर आसा. आणि जेन्ना आमी सरकारी फिगर म्हणटा पळय खरे थंयसर जाल्लेली स्थिती आसा ही ह्याच्यापेक्षा वर्स्ट आसतली, खूप वर्स्ट आसतली. आता तेन्ना जाल्ले म्हणून आतां आमी रडून रावपाची काय कितें? हय, आमी खंयसर तरी ऑब्जर्व करपाक जाय. कित्याक तेन्ना विभाजन जाल्लें आणि विभाजन जाल्या उपरांत थोडे जे आमचे हिंदू आसतले, जैन आसतले, इतर मायनॉरिटीज जे पाकिस्तानात रावले तेंची आयज पॉप्युलेशन कितें आसा हाच्या बद्दल अभ्यास करपाक जाय काय ना? आयज हे सगळे पळयता आसतना बांगलादेशान कितें जाता हाचोय बी विचार करपाची आमकां गरज आसा. बांगलादेशान मायनॉरिटी बरोबर गेल्या काही दिसा पयलीं अत्याचार जालो. देशाची जेन्ना फाळणी जाली तेन्ना वेस्ट पाकिस्तान आणि ईस्ट पाकिस्तान जालो. ईस्ट पाकिस्तान 1971 स्वतंत्र जाता आसतना आमी पळयलें बांगलादेश आणि वेस्ट बेंगॉल तयार जाले. वेस्ट बेंगॉल हे भारतान आसा, बांगलादेश हो नवीन देश जालो 1971. आणि जेणे देश घडयलो, जेणे देश स्वतंत्र केलो ताचो पुतळो आमी ते दीस खंयसर तरी ताका आघात जाताना पळयलो. जाल्यार आमी जागृत रावपाची गरज आसा आणि ती जागृतताय आमी दर एका भुरग्या मेरेन पावपाक जाय. मायट बी एट दीस एज खंयचे तरी विशय आमी एका कानांच्यान आयकतली दुसऱ्या कानांच्यान सोडून दितली, पण तितलेच परत एकदा सांगता 2-4 शब्द जे तुमच्या तकलेन उरतले हे इन फ्युचर तुमकां प्रवृत्त करतले वेगवेगळे विशय तुमच्या अभ्यासान घेवपा खातीर. हांव परत एकदा सांगता, देर आर व्हेरी गुड स्टडी जे करपाक जाय तेन्ना एंड करियर विथ रिस्पेक्ट टू इंटरनॅशनल रिलेशन्स हो नवीन अभ्यास करपासारको विशय आसा. इंटरनॅशनल केन्ना आमी म्हणटा अजित दोवल, ओके, ही इज अ स्ट्रॅटेजी मेकर देशा खातीर आमच्या बरोबर. आमी पळयता जयशंकर जे आमचे फॉरेन अफेअर्स मिनिस्टर आसा, पण हेंका पळयत आसा हेंच्या सारको हांव जर जातलो जाल्यार कित्याक म्हाका अभ्यास करपाक जाय? येस, I have to be very good at my subject, that is history. I can then pursue my education in political science. I can then go for international relations. आणि त्याचो जर योग्य अभ्यास केलो जाल्यार म्हाका दिसता आमचो बरो ह्युमन रिसोर्स ह्या देशाच्या बऱ्या सेवे खातीर समर्पीत जातलो आणि बऱ्यांतले बरें काम आमी करूं शकतली. 14 ऑगस्ट हो काळो दिवस साजरो केलो. ताचे औचित्य साधून इंदिरा गांधी कला संस्कृती आणि रवींद्र भवन सांखळे हांच्यांनी इतलो सुंदर उपक्रम केला. म्हाका दिसता आमी जेन्ना खंय सक्सेसफूल जाता तेन्ना आमी पयलीं कितले त्रास काडले हे सदांच मेन्शन करता. तर ह्या देशान सुद्दां खूब कळा सोसून स्वातंत्र्य मेळयलां. ताचो काळो इतिहास हो प्रत्येक मनशाक खबर आसपाक जाय, जेणे करून आयचे स्वातंत्र्य कितले अनमोल आनी अलौकीक आसा हे सगळ्या भुरग्यांक कळटले. शेवटी एकूच आसा, वीर सावरकर म्हणटाले, देहाकडून देवाकडे जाताना मध्ये देश लागतो आणि त्या देशासाठी काहीतरी केले पाहिजे आणि त्या देशासाठी काहीतरी केलेच पाहिजे ह्याच्यासाठी ती चिंगारी जी जाय ती आज ह्या इंदिरा गांधी कला मंच आणि म्हणूनच आमचे राजेंद्र देसाई सरांनी जितले उत्कृष्ट आमच्या बरोबर संवाद साधले जे व्यक्त केला पळय, म्हणजे थोड्योश्यो गजाली आमकां खबर सुद्दां नासल्यो. अशे कार्यक्रम परत परत आयोजीत करते. प्रत्येक गांवागांवान हायर सेकंडरी युथां कडेन वचून कळचे जेणे करून आयच्या आयज स्वातंत्र्य कितले अलौकीक आनी अनमोल आसा हे सगळ्यां पर्यंत पावतले आणि आमी देशा खातीर कितें तरी करूंक पावतले. 15 ऑगस्ट 1947 ह्या दिसा आमचो देश स्वतंत्र जालो. पूण देश स्वतंत्र जावच्या आदल्या दिसा म्हणजे 14 तारखेक संपूर्ण जी बॉर्डर आमची आसा, ज्या सीमा आमची आसा, पंजाब, बंगाल हांगा ज्यो दंगली जाल्यो आनी त्या दंगलींत लाखांनी लोक मारले गेले. तातूंत चडशे आमचे हिंदू लोक आशिल्ले, जांकां रातोरात घर दार आपली मालमत्ता सगळें सोडून रातोरात पळचें पडलें. तातूंतले अनेक लोकांचेर अत्याचार जाले, तांचे खून जाले, तांच्या चलयांचेर तांच्या बायलांचेर अत्याचार जाले. तातूंतले अनेक जाण परत पावलेच ना हे सायडीन, ते वाटेरच लोक मेले, तांकां जाळ्ळे पेट्रोल घालून अक्षरशः तांकां मारले. अशी सगळी परिस्थिती आशिल्ली, भयावह परिस्थिती. जगाच्या इतिहासांत ह्या 14 ऑगस्टाच्या दिसा जितले लोक एका दिसाक मेले, तितले 2 महायुद्धांत सुद्दां इतले लोक मरूं ना. इतली वायट परिस्थिती. आनी महायुद्ध हें जगभरांत जालां आनी फाळणी ही फक्त एका देशाची जाल्या. तातूंत तुमी एक विचार करा की जेन्ना 10 लाख लोक एका दिसा मरता
ताचें स्वरूप कितलें तीव्र आसतलें, कितलें भयानक आसतलें. आनी दुख्खाची गजाल अशी की जे लोक अत्याचार करपी आशिल्ले ते वळखीचेच आशिल्ले. जेन्ना कळ्ळें की हे गांव आमचे वटेन आयल्या आनी हे लोक आतां वचपाचे, जाल्यार तांकां धांवडावन घालपा खातीर अक्षरशः तांकां मारले, तांची घरां जाळ्ळीं, तांचे मालमत्ता सगळ्यो हें करून घेतल्यो, जोपून घेतल्यो आनी तांकां अक्षरशः धांवडावन हें केलें. तांकां पळोवपाक सुद्दां दिलें ना. तांकां दिसता थंय मारले, मोडले, फोडले, तांचे बलात्कार जाले. इतले बलात्कार अशें सांगता की इतले बलात्कार सुद्दां जगाच्या इतिहासांत एका दिसा खंयच जावना. आनी आमी सगळे विसरून वता. आमी कित्याचीच याद दवरना. आज आमकां देशाचें स्वातंत्र्य मेळ्ळें, आमी खूश आसा. फाल्यां आमी 15 ऑगस्ट साजरे करपाकच जाय, कारण तो आमचो स्वाभिमान आसा, तो आमचो अभिमान आसा. पूण 14 तारीखय लक्षांत दवरपाक जाय. नवे पिढीक हो इतिहास कळपाक जाय. हो जर इतिहास नवे पिढीक कळना जाल्यार नवी पिढीक कळचें सुद्दां ना की आमच्या जाणट्यांचेर, आमच्या पुर्वजांचेर कितें अत्याचार जाल्ले. आमी लक्षांतय घेना. आमी सुखवस्तू, आज आमकां कसलेच प्रॉब्लेम ना. आमचे कडेन आज सगळे सोयी सुविधा आसा आनी आमी आमच्या नादांत जगता. खंय तरी तांची याद करुया. खंय तरी तांची याद करपाक जाय अशें आमच्या पंतप्रधानाक दिसलें. आनी ताणें हो दीस हो फाळणीचे अतिशय भयावह आनी अतिशय दुख्खदायी सगळे यादी ह्या स्वरुपात तुमी तो पाळा अशें म्हणून देशवासियांक आव्हान केलें. त्या आव्हानाक प्रतिसाद म्हणून इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र आणि रवींद्र भवन आमी हो संयुक्त कार्यक्रमाचें आयोजन केलां. हातूंत नागरीक, बाकीचे सगळे मान्यवर आनी इश्कोलाची भुरगीं म्हणजे विद्यार्थी हातूंत सहभागी जाल्या. आनी म्हाका आनंद आसा भुरग्यांनी खूब बरे तरेन हो कार्यक्रम आयकलो. भुरग्यांक हो इतिहास कळपाक जाय आशिल्लो. जे भुरगीं आसा म्हज्या कोतान भितरले 10 सुद्दां भुरग्यांचे तो मना पर्यंत जर केले ती माहिती जाल्यार सुद्दां म्हाका दिसता की आमी आनी रवींद्र भवन आनी बाकीचे जे आमचे मान्यवर आसा तांणी कितें तरी साध्य केलें अशें म्हाका दिसतलें. धन्यवाद. जेन्ना राजेंद्र देसाईन म्हजे कडेन हो विशय केलो तेन्ना इमिजिएटली म्हज्या फुड्यान ती फाळणीचे म्हणजे हो आमी गेल्या वर्सा सुद्दां काळो दिन मनयला. जेन्ना पंतप्रधान मोदी हे जाले तेन्ना सांगलें की 14 ऑगस्ट हो काळो दिन मनोवचो म्हणून. सो आमी इमिजिएटली ठरयलें करुया म्हणून. आनी आमी टार्गेट हे केलो की भुरगे, आमकां थोडे तरी खबर आसा, आतांच्या भुरग्यांक कांयच खबर ना. आनी त्या भुरग्यांक थोडी तरी नॉलेज अशें सांगलें की 10 भुरग्यांनी तरी आयकचें आनी तांच्यांनी तें एनालायज करचें आनी वाचन तरी करचें म्हणून हो कार्यक्रम केलो. तशें पळोवपाक गेल्यार गेल्या रवींद्र भवनान 5-6 वर्सान आमी देशाचेर भरपूर टॉक दवरले. जशें शरद पंक्षीचे, वीर सावरकराची, मागीर शेवडेचे व्याख्यानमाला दवरिल्ली आनी सगळे नागरिकांक आमी हांगा आव्हान आपयताले 14 ऑगस्टाक. पूण ह्या फावटी आमी फाळणीचेर दवरलो. सुंदर 15 मिनटां ताणें मारले. एक्चुली 15 मिनटाचो विशय ना. तशें समज 1 वर गेलो न्ही जाल्यार रडपाची परिस्थिती येतली. म्हाका दिसता हो संक्षिप्तपणे मांडपाक जाय असो म्हणून विचार करून आमी रवींद्र भवन सदांच ताच्या फाटल्यान आसतले असले कार्यक्रम करपाक. आनी हो गांवागांवान जशें ताणें सांगलें की गांवागांवान हो कार्यक्रम पावपाक जाय. ताच्या फुडें आमी करतले तशें त्या खातीर आमी हे कार्यक्रम ऑर्गनायज केल्लो आसा. आज रवींद्र भवनान फाळणीचेर 14 ऑगस्टाचो ज्यो भारताची फाळणी जाली त्या फाळणीच्या वेळार जें कितें घडलें हेजेर इंदिरा गांधी कला मंचाच्या राजेंद्र देसाई सरान वेवस्थीत आमकां सगळ्यांक हो विशय सांगलो. खरोच हो विशय इतको भयानक आनी हें आसा की ते आयकतना रडोंक येवप अशी परिस्थिती. हो आमी वर्सान वर्स संघाच्या माध्यमांतल्यान करताले पूण ताका मोठें रूप नासलें. आमी रस्त्यार पण हें घेवन वयताले आनी आठवण करताले त्या दिसाची. पण आज प्रत्यक्ष मोठ्या प्रमाणान हो लोकां पर्यंत पावपाचो प्रयत्न जालो. आमी सदांच आमचो इतिहास विसरूंक जायना. जो इतिहास विसरता तो राष्ट्र सुद्दां विसरत वयता. म्हणून आमचो इतिहास हो आमी जिवंत दवरूंक जाय. कारण त्याच्या फुडें आमी फुडची पिढी फुडें आमचो हो धडो घेवन फुडें कशें वयतले आनी देश कसो आमी रक्षण करतले देशाचें आनी आमच्या समाजाचें कशें हें आमकां तेजे मुळे कळटा. आनी होच खरोच उपक्रम आमच्या रवींद्र भवनान आनी इंदिरा गांधी कला केंद्रान खरोच हो घडोवन हाडलो. खरोच बरो म्हणपाक जायना, दुख्खदायक क्षण लोकां समोर तो हाडलो. आनी
एका दृश्टीने आमकां आमचो इतिहास पुन्हा उजागर करपाचो प्रयत्न केलो. हांव तांचे खरेंच धन्यवाद म्हणटा. अशेच उपक्रम जावचे. आमचो इतिहास जो खरो इतिहास आमचो लिपयलो गेला तो आमच्या समोर येवचो. बोलो भारत माता की जय. वंदे मातरम 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 वंदे मातरम. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.